क्रिस्त ते मोगाळ बाबा भयणीनो, खालतेपणानं माग्या ह्या संदेशा वयर नियाळ करूंक आमी मुखार सरया. एका इंजिनियरींग कॉलेजींत एक स्टुडंट आसलो आनी त्या स्टुडंटान आपल्या पत्रांत अशें बरयलें: हांव तरणाटो आसतना म्हाका एका बायकाची गरज आसली, पूण म्हज्या बापायन म्हाका बायक खाण घेवंक म्हाका आडयलें. पूण शिकपाक आनी साधन करूंक बरे अंक जोडूंक म्हाका एका बऱ्या इस्कॉलाक गेल्लें. पूण हांव शिकूंक आनी साधन करूंक फाटीं सरलो. कित्याक म्हळ्यार म्हज्या बापायन म्हाका बायक खाण घेवंक दिलें ना. त्या देखून हांव फाटीं सरलो म्हणून तो आपल्या पत्रांत तो बरयता. बापायची आशा जावन आसली ताणें बरें करून शिकून साधन करून बरें काम करून आनी उसल्या विद्याक पावोवंक बापायची आशा जावन आसली. पूण ताच्या पुतान ताणें ती आशा भागोवंक ना. बापायन बायक खाण घेवंक ना म्हणून ताणें कितें केलें, पुतान बापायची बस घेवन गुमान करिनासतना बापायचे शू घालून तो चलतेच रावलो. घरा भायर तो गेलो आनी आपणायतल्याक तो म्हणूंक लागलो, हांव आनी मुखार बापायचें उतर हांव आयकना. बापायन सांगलें हांव करिना. बापायन म्हाका बरें कर शिकोवंक सांगलां, पूण हांव शिकना, हांव साधन करिना म्हणून तो आपणायतल्याक म्हणूंक लागलो. आनी अशें मुखार वेता आसतना ताणें बापायची शू ताणें घाल्ली आनी त्या शूवाक एक ओट्ट आसलो आनी ताणें कितेंच गुमान करूंक ना बापायची शू म्हणून. आनी तो अशें वेता आसतना ताच्या पांयाक कितेंय तोपलें बरें जालें. कित्याक म्हळ्यार त्या शूवाक एक ओट्टो आसलो. तो मुखार तो सरलो आनी ताचे शूवाचे कुडके पडोवंक लागले. आनी हें पळोवन तो गलतलो, हांवें बापायचे शू घालून आयला म्हणून, म्हजे शू हांवें तें सोडल्या म्हणून तो आपली बेजाराय उसारूंक तो लागलो. आनी मुखार तो सरलो, कितेंय जावं दी म्हणून मुखार तो सरलो आनी ताका चलोवन वेता आसतना मस्त पुरो सन जाली. बस स्टँड लागीं आयलें आनी त्या बस स्टँडान तो बसलो. सुमार 1 वर म्हणसर त्या बसाक तो राखूंक तो रावलो आनी कितें करचें म्हणून ताका कळोंक ना. टायमपासा खातीर ताणें बापायची हाडून ती पर्स ताणें ओपन केली आनी ओपन करता आसतना तातूंत जायत्यो चिट्यो आशिल्ल्यो, पयशा बदलाक जायत्यो चिट्यो आशिल्ल्यो. आनी ताणें पयली चीट काडली आनी त्या पयल्या चिट्यांत अशें बरोवन आसलें: लॅपटॉपाचें बिल आसलें. 2-3 हप्त्या पयलें म्हाका बापायन लॅपटॉप हाडलो म्हणून ताका उडास आयलो. दुसरी चीट ताणें काडली आनी दुसरी चिटेंत अशें बरोवन आसलें, नोटीस आसलें: बापायच्या ऑफिसांत थावन ताणें बरें वस्तूर घालून ताणें येजें, बरें नेसान घालून ताणें येजें म्हणून तातूंत नोटीस आसलें. पूण पुतान पळयले प्रमाणें तो पोरनेल्स वस्तूर तो घालून वयतालो. बापायन ताका 2 हप्ते पयलें नवें वस्तूर हाडलें, ताका उडास आयलो. तिसरी चीट काडली आनी तिसरी चीट काडटा आसतना ऑफर, नवें स्कूटर हाडूंक ऑफर आसलें आनी ताका बगलें बापाय आंगडीकार न्ही, बापाय वेपारीकार न्ही, बाकार हांवें कितेंय विचारल्यार बापूय म्हाका दिता म्हणून तो दुकान वळोवंक लागलो आनी अशें करचें नाका म्हणून तो
पाटीन तो सरलो. घरा तो वयलो आनी घरा येता आसतना थंयसर स्कुटार नातल्लें, पोरन्या स्कुटार नातल्लें आनी बापूय नातल्लो. खंय गेलो म्हणून तो चिंतूंक तो लागलो आनी तो दुकानाच्या स्कुटाराच्या दुकानाच्या सायडीन तो गेलो आनी थंयसर बापूय लायनीर आसलो ताणें पळयलें आनी वचून तो वेंगटो मारता आनी बापायक अशें सांगता, पापा म्हाका स्कुटार नाका आसलें पुरो. मोगचें हांगासर आमी पळयता बापायचो त्याग पुता तें, बापायचो मोग आपल्या पुता तें. ताचे दोळे उदकान बुजले आनी दुकान भिजले आनी बापायन म्हणलें, खंडी जावन पुता, तुवें बरें कर शिकोवन बरें साधन करन समाजांत तुवें बरो हुद्दो जोडूंक जाय. हांव खंडी जावन तुजे जीवच हांव समर्पण दिता म्हणून तो म्हणा लागलो. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, तरणाट्या खेळ्ळें बापाय अंगडीकार न्ही, बापाय व्यापारीकार न्ही, दीन आसना रावचो न्ही, कंजूस व्यापारी न्ही, फकत बरो समार्यगर तो जावन आसा. बापायन आपलो मोग पुता तें दाखयलो, आपणें बरें रिलेशनशीप ताणें दाखयलें. मोगचें हांवें कित्याक हें उल्लेख केलें म्हळ्यार आज आमी मागण्या विशयांत थोडो आमी नियाळ करया. मागणें म्हळ्यार कितें? मागणें म्हळ्यार हें, आमच्या बापा लागीं बरो संबंद दवरचो म्हणून अर्थ. संबंद मोगाचो जावन आसा, संबंध विश्वासपणाचो जावन आसा आनी ते स्वतंत्रपणाचें संभाशण जावन आसा. बापूय आनी तशेंच पुता मदलो संबंध जावन आसा. फिलियल रिलेशनशीप म्हणटात. वस्तू मुख्य न्ही मोगाचें न्हय, पर्सन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. संबंध मुख्य जावन आसा. सगळीचो बापू आमचो अंगडीवालो न्ही, सगळीचो बापू आमचो व्यापारी न्ही, बकार तो आमचो मोगाळ बाप जावन आसा. कितेंय आमी विचारल्यार तो आमकां दिता. त्या देखून जेजू म्हणटा, मागा तुमकां मेळटलें, बडया तुमकां उक्तें जातलें, सोदा तुमकां मेळटलें म्हणून जेजू सांगता. त्या देखून आमी मागूंक जाय, आमी बडोवंक जाय, आमी सोदूंक जाय आनी तवड आमकां मेळटलें, उक्तें जातलें आनी आमी खंडी जावन घेता जेजू थावन. त्या देखून मोगाचें आमी पळयता पोरण्या सुन्यांत अब्राहाम देवा लागीं मागता. आपल्या संबंदाचें मोल कितें म्हणून देव बापा लागीं आपणाचें आसले संबंद कितें म्हणून एकल्या पुताच्या सॅक्रिफिसा बद्दल तो दाखोवन तो दिता. एका पुता पासून तो मागता आनी देव ताका दिता. तो म्हणटा, हांव जावन आसा धूळ देवा, खंडी जावन तूं म्हज्या बाबाक तूं बाचाव तूं कर. तो बेल्या खातीर तो मागता, एका पुता पासून तो मागता आनी बेल्या पासून तो मागता, खालतेपणान तो मागता. देवाचो मोग आमी विश्वासीपण अति गरजेचें जावन आसा. देवाचो मोग आसा जाल्यार खंडी जावन आमकां खालतेपणान मागोवंक साध्य जाता. खालतेपण आसा जाल्यार, विश्वासीपण आसा जाल्यार आमकां खऱ्या रितीन मागोवंक साध्य जाता. भगवंत पावलो एका एन्स्लिक्सांत सांगता, प्रेयर मस्ट बी इंटेन्स ग्रोविंग. मागणें एक प्रभावीत वाडवळीचें जावंक जाय. पेशन्स अँड पर्सिवियरन्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग्स. सुस्तीकाय आनी निरंतरपण गरजेचें जावन आसा. मागण्यांत तीन संगत्यो गरजेच्यो जावन आसात. ह्युमिलिटी,
डिटॅचमेंट अँड लव फॉर अदर्स. कलतेपण, त्याग आनी तशेंच पयलें आमचो हुस्को. कलतेपण म्हळ्यार कितें मोगाचें न्हू, आमी कल्ल जावन आमी जियोंक जाय. त्याग म्हणटात वन कायंड ऑफ सॅक्रिफायस म्हणटात, सॅक्रिफीस. पयलें आमचो हुस्को हेरां आमची दया आमी दाखोवंक जाय. मोगाचें न्हू, आमी पळयता फारिझेवाची आनी तशेंच सुकाकाराची ओपार. फारिझेव आनी तशेंच सुकाकार ते मागणें करूंक ते गेले, एकाच देवळाक ते गेले. आनी फारिझेव आपले अर्दे पडोवन मुखार वचोन लिंबेर सरपडोन तो अशें म्हणटा, हांव त्या सुकाकारा परी न्ही, हांव पातकी न्ही. पगार हांव 2 बोटी हप्त्यांत हांव उपास करता, हांव त्या मनशा परी न्ही म्हणटा. पूण सुकाकार कितें म्हणटा, फाटीं उबें रावन दोळ्यांत दुकां वळोवन तो अशें म्हणटा, देवा म्हजी काकूळट कर, हांव एक पातकी म्हणटा, हांव एक पातकी म्हणटा. आनी देव ताचें मागणें आयकता. कलतेपणान तो मागता, ते फारिझेवा परी न्ही. फारिझेवान मागलें करेक्ट आसलें, पूण ताणें ताचें ती कलतेपण नासलें. सुकाकारा तें कलतेपण आसलें आनी त्या देखून देवान ताचें मागणें आयकलें. मुगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमी हेरांक अल्क करूंक नजो, व्यंग करूंक नजो. थोडे फावटी आयक प्रॉब्लेम आसता. कॅपिटल आय म्हणटात. हांवें केल्लें म्हजें तें हांवें बांदलें, त्या भुरग्याक हांवें धाडलें, म्हजो स्टुडंट इगो म्हणून आमी सांगता. आमचो इगो आमी हेरांक आमी सांगता. हांवें तें कुटूंब हांवें बांदून हाडलें म्हणून आमी सांगचें आसा. आई प्रॉब्लेम उरतात. थोडे फावटी थोड्या पाद्र्याक आनी सांगचें आसा, हांवें केल्लें, म्हजें हांवें बांदलें, हांवें केल्लें, ह्या भुरग्याक हांवें सेमिनरीक धाडलें, म्हजो स्टुडंट आनी हेर इत्यादी. मोगाचें न्हू, हांवें तें कुटूंब बांदून हाडलें. अशें शाबास उक्ती आमी सांगता. मोगाचें न्हू, पाद्र्याक सांगचें आसा. मोगाचें न्हू, इगो प्रॉब्लेम आसोंक नजो. इगो प्रॉब्लेम आसा जाल्यार आमकां मागणें करूंक साथ दिना. मागणें आमचो उस्वास जावन आसा. केदळा आमचें मागणें बंद जाता, तवळ आमचो उस्वासय बंद जाता. एकलो बरयणार अशें म्हणटा, केदळा आमची आल्तार सकयल वता गे, तवळ आमची समुदाय सकयल वता. जावं दी आल्तार, ती आल्तार सकयल येता, तवळ आल्तारीक मान आसना, तवळ आल्तारीक गौरव आसना. मोगाचें न्हू, आमी सदांच आमच्या घरांत आमी मागणें करूंक जाय. मागणें गरजेचें जावन आसा. एका गांवांत पावस नासलो आनी एक स्त्री आनी तिची धूव मागून सुती आसली. जेवण जावन पयले फावटी तिचें भुरगें मागनासतना इशीर दिशेन तें पळोवन आसलें. आनी हांवें सांगचें आसलें, कित्याक तूं इशीर दिशेन तूं पळोवन आसाय, आमी बऱ्या पावसा पसून आमी मागोवंक जाय. देवान आमकां जायत्यो संगती आमकां दिल्यात, सगळी सुकोवन गेलां, आमी मागोवंक जाय बऱ्या पावसा पसून. ती मागता आसतना बरो पावस थंयसर आयलो आनी ते भुरगें धांवोंक ते लागले. इशीर दिशेन ही आवय पळयत आसली आनी दार उक्तें करून वस्तू उंबळच्या पात्रा कडेन ते गेले आनी थंय आसले ताचे गोंबे हाडन तें भितर आयलें. आनी तो व्हड आवय पळोवंक लागली, जे गोंबे पसून तूं इशीन दिशेन धांवून तूं आसलें, तरी जाल्यार देवान तुजें मागणें आयकलें आनी देवान आमकां बरो पावस धाडलो.
मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, कितेंय जावं दे, आमी खालतेपणान आमी मागणें आमी करूंक जाय. एकलो याजक रेतीर दिवंक गेलो आनी तो अशें म्हणूंक लागलो, एका ल्हानशे पिरगेचेंत हांव रेतीर दिवंक गेल्लो आनी रेतीर दिवंक येता आसतना थंयसर एक सिनियर फातराब आसलो. फस्ट दिसा रेतीर एक थोडो लोक मात्र आयलो, 23 जाणां मात्र आयलीं आनी हें पळोवन तो बेजारायतो पावलो आनी ताका फातराबाक राती न्हिदोंक प्रिचराक इगर्जीच्या सक्रिस्तीच्या एका देगेन कूड दिलें. आनी हो न्हिदोन आसतना मोद्यान राती ताणें सुस्करचें ताणें आयकलें, रडचें सुस्करचें रुदान करचें ताणें आयकलें. आनी वो कितें करता, दार तें करून भायर येता आनी पळयत आसतना तो सिनियर याजक पॅरिश मागोवचो आसलो आनी वो कितें करता, वो वचोन आपल्या कुडा भितर न्हिदता. आनी दुसरे दिसा ब्रेकफास्ट करता आसतना त्या याजकाक विचारता, कित्याक तूं रातच्या वेळार रडोन तूं आसलोय, मागणें करनासलोय? आनी त्या वेळार तो म्हणटा, कालच्या दिसा 23 जाणां मात्र आयलीं आनीक 100 जाणां येवंक आसात. 100 कुटुंबां आसात आनी 100 जाणां येवंक आसात म्हणून तो म्हणूंक लागलो. आनी त्या वेळार तो तरणाटो याजक म्हणून रिट्रीट खंडिसांव, आज थोडीं मणी येतलीं, देवाचेर भरवोस दवरया आनी मागया. आनी सांजेच्या वेळार रेतीर 73 जाणां थंयसर आयलीं. तांचीं नांवां ताणें बरोवन ताणें घेतलीं. आनी तिसरे दिसा तशेंच तो रडोन तो आसलो आनी विचारूंक लागले, कित्याक तूं रडोनचो आसलोय? कालच्या दिसा 73 जाणां आयलीं आनी आज सगळ्यांनी येजे म्हणून म्हजी आशा, त्या देखून हांव मागून आसलो. आनी सांज जाता आसतना सगळीं आयलीं, चुकां नासतना रेतीर एक आयलीं. मागणेचो फळ जावन 100% थंयसर लोक आसलो. रेतीर एक अटेंड जालो. मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, आमच्या जिवितांत इल्लेशे मनीक मागणें आसोंक जाय. मागणें जाय. जर तर आमी मागणें करता, आमची जिणी अपुर्बायेची जावन पावता. सांबुस्तीन म्हणटा, मागणें जावन आसा एक भरवंताचें दिवें. मनशान देवा मुखार येता आसतना मागोंक जाय. मनशा मुखार न्ही, बगर देवा मुखार येता आसतना मागोंक जाय. मागणें म्हळ्यार सगळो दीस दिंबे पडून मागणें करचें न्ही. कामां आसात, इल्लेशे मनीक आमी सगळ्यांनी सांगात मेळलो आमी मागणें करूंक जाय. मागण्यांत 2 संगत्यो आसात. मागणें एक संबंध जावन आसा, रिलेशनशीप म्हणून आमी म्हणटा. भुरग्यांक आवय बापूय आसचो तो संबंध. जर तर भुरगे रडता तर तसो ताळो आयकून आवय सरा थंयसर धांवता. वा बापूय भुरग्याचो ताळो आयकता तर खंडी जावन थंयसर भुरगे सरशेन येता. त्या देखून एक संबंध जावन आसा. मागणें एक संबंध. मोगचेन आमच्या जिणेंत आमी पळयता, आमी मागणें करता, पूण मागणें करता आसतना देवा तें बरो संबंध आमी वाडयता गी. हें आमी आज विचारूंक जाय. सा पावलो वापुरबाय सांगता, देव आमचे थावन पयस ना. देव आमचे लागीं आसा, पूण आमी देवा तें बरो संबंध आमी दवरूंक जाय. We have to grow our relationship with God. जर तर हो संबंध आसा तर आमचें जिवीत अर्थभरीत जाता. त्या देखून मागणें जावन आसा एक संबंध. दुसरें जावन आसा मागणें अर्गां दिवचें. एक ग्रेस्त मनीस कुंभो करच्यांत मस्त
मुखार आसलो, पूण मोगणे कडच्यान तो फाटीं आसलो आनी ताका एक सिकनेस आसलें. आनी डॉक्टरान सांगलें तें ऑपरेशन करून सुमार 8 लाख लगभग 8 लाख जातात. ताचे कडेन मस्त पयशे आसले की तें जावन दी, म्हाका ऑपरेशन करून बरो कर म्हणटा आसतना याजकान आयकलें आनी याजक म्हणूंक लागलो, तुवें मागणें करूंक जाय, मागणेचें जिवीत तुवें जियोंक जाय. आनी मागणें करून प्रारंभ केलें आनी ऑपरेशन नासतना ताची भलायकी बरी जावन आयली. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमी थोडे फावटी कितें करता, आमी हेरांक आमी कुमकता, पूण मागणेचें जिवीत आमी जियेता गी. मागणेचें जिवीत आमी जियेता गी. मागणें एक अर्गां दिवचें जावन आसा. आमी पळयता एक पपायचें झाड आमी लायता आनी पपाय जाता आनी पपाय भितर जायत्यो बियो जातात. जर त्यो बियो गेल्यो तर कितल्यो पपायची झाडां जातात. मोगचेनो देवाची रचना जावन आसा. त्या देखून देवाक आमी अर्गां पाठोवंक जाय. तशेंच वड्याचें उदक आमी पियेता. नाल्लोसो वाड त्या वस्तू फातरा देगेन आसता आनी तें उदक मेळ्ळें उदक वेता. तेंच मेळ्ळें उदक त्या बोंड्यांत आसता की ना खंडी सावन आमकां बरें उदक मेळटा. त्या देखून देवाक आमी अर्गां पाठोवंक जाय. देवान आमकां जल्म दिला आनी आमकां ताणें रूप ताणें दिलां. त्या देखून देवाक आमी अर्गां पाठोवंक जाय. मागणें एक देवाक अर्गां पाठोवचें जावन आसा. मागणें म्हळ्यार देवाक आयकोवचें जावन आसा. जायते फावटी आमचो वेळ आमी पाड केला. देवाक चेंज करूंक आमचें मागणें नाका, बगर देवाक आमी आयकोवंक जाय. देवाक आमी आयकोवंक जाय. जर तर देवाक आमी आयकता हेंच जावन आसा मागणें, मोगाळ भावनो आनी भयणीनो. दुसऱ्या महाझुजा वेळार सांगलें आमी मागणें करता पूण मागणें केल्ले वरवीं आमचें जिवीत अर्थ बरी जाता म्हणटा एकलो मानेस्त. मोगचेनो आमी सदांच आमी मागणें आमी करूंक जाय. 3 चवथ्यो आमच्या मोतींत आमी दवरूंक जाय. सगळ्या काळजान सगळ्या आत्म्यान सर्वीस परस आमी मोग आमी करूंक जाय. आस्का सन्नो आमी आमची पातकां दूख धरून भोगसणे आमी विचारूंक जाय आनी देवा कडेन भोगसणे आमी मोगोवंक जाय. दुसरें जावन मागणें जेजू आमकां आदर्श, मागण्याक एक जेजू आमकां आदर्श जावन आसा. सकाळीं मागता आसतना आमी मागोवंक जाय, सुमया जेजू आमकां तो राख. जेजू सगळो दीस ताणें मागणें ताणें केलें आनी आपल्या शिसांक ताणें भोव अपुरबायेचें मागणें ताणें शिकयलें. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पुबीत जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां थाळणे पडो दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. मोगचेनो आमी जेजून शिसांक मागले बरी आमी मागोवंक जाय. सोमिया देवा आमकां राख, वायटा विघ्नांतले आमकां तूं राख. आमकां एक सावंक सखत दी, कृपा दी, आमचे मागते जावं दी. आमेन.